एझेकियल प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वसाप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करतात हें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतार. देवाचें उपकार. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर थावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरूं नाका. पुर्विल्या काळजांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक चुकना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सान पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर क्रिस्ता थंय कसली बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगात हांव येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैपासान आनी कनवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात.
बगार कालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत अदाय पळय नाकात. बगार हेरांचें बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैबान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणापर्यान, खुर्साच्या मरणापर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशीवेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हरएक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटिजय म्हूण हरएक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. माथेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. प्रधान याजकांक आनी जुदेवांच्या मालगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुताचो येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाखा मळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुताचो येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा, वेतां म्हूण ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोणें तर बापायची कुशी केली? ताणें जाप दिली, पयल्यान. जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गेच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जो हांव आयिल्लो, पूण तुमी ताका सत मानलें ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सत मानलें. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. देवाचें उतार हें, वाखानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, एक 3-4 वर्सां फाटीं घडिल्लें एक गडीत तुमचे मुखार सांगतां. त्या दीस रातीन जेवण जातस आमच्या टीव्ही हॉलांत हांव बसोन टीव्ही पळोवन आसलो. एक संदर्शन चलोवन आसलें. एक महाचिंतपाचो व्यक्ती, एक तत्वशास्त्री, ताचें संदर्शन जातालें. आनी त्या दाळा हो संदर्शक ह्या व्यक्ती लागीं विचारता, आयच्या आमच्या ह्या संवसारांत जिविताची मौल्यां कोसळटाना आमचे समाज फुडाराक कितें जायत तुका भोगता? तेन्ना हो मानेस्त अशें म्हणटा, रिमेंबर वी आर लिव्हिंग इन ए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड. To live in a post-truth world is quite different from living in a classical world. हांव चिंतूंक पडलो, हें पोस्ट ट्रूथ म्हळ्यार कितें? पोस्ट ट्रूथ संवसार म्हळ्यार कितें? ताच्या उपरांत जायते संशोधन हांवें केलें आनी म्हाका कळोन आयलें की हो शब्द 1996 वर्सां म्हणसर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीन नासलो. हाचो अर्थ आसा वेगळोच.
post truth world has nothing to do with the world that comes after truth. Rather, it has something to do with the distorted truth. 2016 वर्सांत 2 गडी तांगडली आणि ह्या वेळार हो शब्द पोस्ट ट्रुथ ह्या फटकिरो संवसार फामाद जालो. एका कुशीन अमेरिकांत डोनाल्ड ट्रंपाचें इलेक्शन चलतालें आनी ह्या इलेक्शना वेळार फोट कितें आसली ती सत म्हूण गाजोवंक सुरू केलें. आनी त्याच वर्सा लंडनांत या ब्रिटनांत ब्रेक्सिट मुवमेंट स्टार्ट जालें. आनी ह्या ब्रेक्सिट मुवमेंटांत 2 पंगड आसले. युरोपाच्या युनियनांत आमी भायर या म्हणून एक पंगड म्हणटा आसतना युरोपा सांगात आमी रावया म्हणून आनी एक पंगड. तांणी तांचीच सतां मात्र दाखयलीं. जिविताची आनी एक कूस, समस्येची आनी एक कूस दाखयली ना. अशें फोट आसलें सत जालें आनी कितलें तें सड गाजलें फोट सत जावन बदललें. आनी हाका म्हणटात पोस्ट ट्रुथ म्हूण. आनी आयचो संवसार असलो संवसार. म्हाका कितें जाय तें हांव सांगतां आनी तेंच सत म्हणून संवसाराक हांव गाजयतां. आनी केदोळ म्हणसर हांव तें गाजोवंक शकतां ते दळा फोट सत जाता, सत फोट जाता. असलो संवसारांत आज आमी आसां. आमचे दोळे आमी उक्ते करून पळोवन जाल्यार, आमच्या कानाक आमी आयकलां जाल्यार भोवशा आमच्या समाजांत जसं आमच्या भारतांत आज कितें घडटा, कशें फोट सत जाता आनी सत फोट जाता ताचें आमकां बरें समजता. आयची तिनी वाचपां मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या विशयांत उल्लेख करनासात. आयचें पयलें वाचप एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. एजेकियल प्रवादी कडेन देव अशें उलयता. तुमी कितें म्हणटात? हांवें करचें, देवान करचीं कामां सारकीं न्हय? तुमी करचीं मात्र कामां सारकीं? देव शिंता आपल्या लोकां वयर. कित्याक? तांकां जाय तें देवान करी जाय. तांकां बरें दिसचें तें देवान करी जाय. देखून देव तांकां सांगता, कोण नितीवंत मनीस आपले नितीवंत सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना देवाक गुन्यांवकार करिनाका. ताच्या अनितपणा खातीर तो मेला. त्याच वेळार जर तर एकलो पातकी मनीस, खोटो मनीस आपणाचे वायट सोडून बरो जावन जियेता जाल्यार ताकाय देवाक गुन्यांवकार करनाका. ताच्या बऱ्या करण्या वरवीं तो बरो जाला. तर आमी जर तर बरें जाता तें आमच्या करण्या वरवीं, जर तर आमी वायट जाता आमच्या करण्या वरवीं. मोगाचें उडास दवरया. कित्या माथ्याक आमी वत्ता तें पांयांक देंवतलेंच. तेंच आज आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. आयचो वांजेल आमी समजाचें जाल्यार ताच्या पयलेंचो एक अध्याय आमी पळय जाय. थंयसर आमी पळयता जेजू जेरुसलेम टेंपलाक भितर येता आनी सगळें टेंपल शुद्ध करता. व्यापाराचें घर आसलें तें तो नितळ करता आनी तो म्हणटा, म्हजें बापायचें घर जायचें मागण्याचें घर आनी तुमी केला ती एक व्यापाराची मार्केट. ते आसल्या साधुसेवांक, फारिसेवांक, जुदेवांच्या मालगड्यांक मस्त दुखता, तांकां राग येता. आनी दुसऱ्या दिसा जेजू परत येता आसतना जेजूक ते म्हणटात, तुवें काल केल्लें सारकें न्हय. आमी काय आमकां जाय म्हणून करना, ताका रित्यात, रेगरात, नियमात. पूण ह्यो रिती, रेगरो, नियमां कोणें केल्लीं? तुमच्या फायद्या खातीर, तुमकां कितें बरें आसा देखून तें केल्लीं न्ही. देवाच्या उतरां प्रमाणें केल्लीं न्ही ती. देखून जेजू एक वपार दिता. 2 पूत आसले. व्हडल्या पुताक तो म्हणटा, वच म्हज्या ताका म्हळ्यार काम कर. कोण तो व्हडलो पूत? पातकी, खोटे, सुंकागार. कितें म्हणटात? ना हांव येसोना. देवाचेर तो उपराडटात.
पूण उपरांत मन बदलतात, काळीज बदलतात, वचन काम करतात, जिवीत बदलता. उपरांत धाकटो पोतू कोण ते? जुदेव, देवाक मोगाचे. ते म्हणटात आमी करता, पूण कितेंच करनात. तांच्यांच जिवीत ते विबाडतात. बहुशा आयच्या संवसारांत ती अशेंच घडटा मोगाच्यान. आमी केदाळे म्हणटा, वॉक द टॉक. तुजें जिवीत आनी तुजें उलोवणें एकच जावं. वॉक द टॉक. लेट युअर ऑडियो अँड युअर व्हिडिओ बी द सेम. पूण हें आज घडना. आज आमी उलोवचें एक, आमचें नडतें दुसऱ्यांच. आनी देखून जेजू आज आमकां सांगता, तुमचें जिवीत बदला. कशें? तुमचें जिवीत एकेनपणाचें जिवीत जावं दी. देखून आयचें दुसरें वसाप फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू सांगता, तुमचें जिवीत एकाच मोगान, एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवटलें जिवीत जावं दी. तुमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावं दी. देखून तो म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाचो लोभ दोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेतलें. कित्या खातीर? म्हज्या आनी तुज्या उदारगते खातीर, म्हज्या आनी तुज्या दैवीकपणा खातीर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज म्हाका आनी तुका ह्या आधुनीक संवसारांत दोन व्हडलीं मिसांवां आसात. पयलें मिसांव आसा हें म्हजेंच वैयक्तीक जिवीत. आमच्या ह्या वैयक्तीक जिवितांत आमचें एकीनपण, क्रिस्ताचें जिवीत, कुरपेचें जिवीत आमी जियोंक शकचें, जियोंक शिकचें. Our life required to be authentic. Our life required to be integrated. Our life required to be honest to the core. And that's the reason Jesus is the model for all of us. We require to emulate the life of Jesus. आणि दुसरें, ह्या फटकिऱ्या संवसारांत आमी जियेत आसतना, सतस ना म्हणलें आमच्या संवसारांत कान घालता आसतना, म्हज्या मोरजे खातीर, म्हज्या फायद्या खातीर, म्हज्या संतोशा खातीर, म्हज्या स्वार्थ खातीर कशेंय हांव सत्कर्म घडटा म्हणल्या ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना भोवशा ह्या संवसारा विरोध आमी झूज मारूंक आसा. देवाचें राज परत आमी परगट करूंक आसा. देवाचें राज ह्या संवसारांत सत्ताचें राज तें, नितीचें राज तें, जिविताच्या मौल्यांचें राज तें आमी भोवशा आमी स्थापीत करूंक आसा. देखून आज मागोवया, एक नितळ काळीज म्हाका रचून दिये देवा, आनी एक नितळ मोगाचें मन तूं म्हाका रुपीत करून दी. आमेन.